डोनाल्ड लोबो आणि कुटाम देरेबैल, ॲलन स्वाती डी अल्मेडा एक्कूर, एनरल इलेक्ट्रिकल हासो मालक अरुण कुलशेखर तौन, लवीना नोरुन्ना उलाईबेट्टू, लीना डेविड फर्नांडिस होन्नावर, क्रिस्टिन पिंटो बज्जोडी, लॅन्सी डेरिक रोड्रिगस बजाल, देवदीन जेकब गुन्साल्वेस हाच्या उडासाक मेबल डिसोजा बेंजन पदावतावन, आयरिन डिसोजा शक्तिनगर, जोविटा वीना डिसोजा ताकोडेतावन, रिचर्ड अगस्टिन फर्नांडिस बंटवोळ, रोनाल्ड सिक्वेरा बेंदुरवेल, इग्नेशियस विन्सेंट डिसोजा काटीपल्ला, फ्लाविया प्रज्वल वाज शक्तिनगर, देवदीन रॉबर्ट आणि लिली डिसोजा हांच्या उडासाक तांच्या कुटुंबाची शक्तिनगर तावन, एरिन मारिया फर्नांडिस नागोरी तावन, स्टेल्ला डिसोजा कद्री तावन, आल्बन डिसोजा आत्तावर तावन, यूजिन पिंटो बंटवोळ तावन, आयवन आणि ॲग्नेस रोड्रिगस बिजेई तावन, मिल्सी मोंतेरो कंकनाडी तावन, कॅरोलिन पिरेरा आणि कुटाम वामंजूर तावन, फ्रान्सिस लिनेट डी अल्मेडा आणि कुटाम वालेन्शिया, जीन डॉल्फी डिसोजा आणि कुटाम बिकर्नकट्टे, मॅक्सिम डिसिल्वा कुलशेखर, प्रवीण फेरावो आणि मारिना मोरस पुढील, प्रीता डिसोजा आणि कुटाम नंतूर, लिल्ली मिनेझस एडपदाव, प्रशांत मोंतेरो कासुरगोड, रोजी आणि अँटनी ब्रिट्टो सिर्सी. भोवन निबडिनो दान दिल्ल्या सडीत वा ल्हान आयवस व्हडले न्हय पूण आमचे थंय आनी बाळका जेजू थंय दाखयल्ल्या उदार मनाक आमी परत्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावराचेर आनी तेसवांचेर मागता. परत्यान एक फावटी सांगूंक आशेता, मोदें खंयचीच कदेलां सोडी नाकात. हांगासर म्हज्या रायट सायडीक जायतीं कदेलां खाली आसात आनी आमी LED स्क्रीन घालां. तुमकां आल्तार बोवाक पुरबायन दिसता. तुमी हांगासर येवन कदेलार बसयेत. जेजू क्रिस्ताच्या मनशापणाक आनी ताच्या बाळपणाक अनेक विशेष रितीन मान करूंक आमकां आज व्हडतो अवकाश लाभला. बाळोक जेजूक आमी आज मान करतना 2000 वर्सां पूर्वी तेग रायांनी, गवळ्यांनी, आंच पडव्यांनी आनी प्रत्येक रितीन बागेवंत जुजे आनी मुरयेन ताका आराधन केल्ल्या सुमधुर परिगतेंत आमकांच आमी आज दवरता. पवित्र सभेचे सुरवेर तावन देवून नायिल्लें हें देवासांव
परत्यान संभ्रमूंक आमी जमल्या. सा क्रिस्तोफर, आसिसीचो सा फ्रांसीस, पद्मचो सांत आंतोन, आविलाची सान तेरेस, लिमाची सा रोस, लिझियाची सान तेरेस असल्या संत भक्तांनी मिस्तीकपणी बगल्ल्या बाळका जेजूच्या मोगान भागीदार जावंक आमी आयल्या. इटलींत इल सांतो बांबिनो, स्पेनांत एल सांतो निन्यो, जर्मनींत क्रिस्त किंग अशे देशाभासांच्या लोकांनी व्हडा गौरवान आपोवन विशेष मान दिवच्या जेजू बाळकाक वंदन दिवंक ह्या दाबाजीक देवस्तेंत वांटेली जावंक एका काळजान आनी मनान ह्या पूर्ण शेतान एकठांय जाल्या तुमकां समेस्तांक बरो येवकार आमी मागतांव. बाळक जेजू आमकां समेस्तांक मोगासो. आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या ताच्या पवित्र बाळपणाक मान दिवचे विशीं 4थ्या शतमानांत जियेल्ल्या सांजोवांव क्रिस्तोस्तमाच्या प्रवचनांतावनूच आमी आयकतांव. वर्सां पाशाळ जाता आसतना साबार गांवांनी हें देवासांव साबार रितींनी फुल्लें. तरी सर देवासांवा पैकी विशेष रितीन रूप घेतिल्लें देवासांव जावन आसा प्रागच्या जेजू बाळकाचें. कार्मेलितांच्या हाती हे देवासांव प्रचार जावचे आदींच कार्मेलितांक जेजू बाळोक भोव मोगासो जालो. आमची सुदारकी जावन आसच्या आविलाच्या सान तेरेजान स्पेन देशांत जेजू बाळकाचे देवासांव विस्तार आयलें. खुर्साच्या सांजुआवन इमास आपल्या गोपान संतोषान घेवन नासून उडी मारली. जेजूची ल्हान फूल सान तेरेजाक बाळूक जेजू वयर अपरिमीत भक्त आसली. अशें बाळूक जेजूच्या मोगांत पिसवल्ल्या ह्या कार्मेलीत वड्डीक प्रागाच्या जेजू बाळकाच्या देवासांव देवातावन एक विशेष देणें जावन लाभलें. तर हें देवासांव कशें केदाळा आनी कैतांव सुरू जालें म्हणली मोठवी चारित्रां तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. 1550 इसवेंत राय वास्तिस्लाव लागीं लग्न जाल्ल्या स्पेनाच्या रायकुंवर मारिया मानिक्रेजान बाळूक जेजूची इमास प्राग गांवाक हाडली. तिची धूव पॉलिकेन्साच्या लग्नाच्या दिसा हिस्स इमास तिणें देणे जावन दिली. 1628 इसवेंत पॉलिक्सेनान ती इमास प्रागच्या कार्मेलीत मठवासांच्या कोवेंताक दान दिली. हे इमाची चर्ची जितलो लोक आयलो तितलो बेसावांनी भरून तृप्तीन परतालो. इमास आसल्या कोवेंताच्या मठवासा पैकी एकलो फ्राद सिरिल आत्मीक सुखीदार भोगतना मागल्या वेळार ताका विशेष बरेपण जाल्लें दिसून आयलें. कोवेंताचें वातावरणच एके रितीन आत्मीक जालें. पूण थोड्या तेंपा उपरांत जाल्ल्या झुजा वेळार कोवेंताचेर आक्रमण जाताना बाळूक जेजूची इमास वस्तुरांनी गुट लावन आल्तरी फाटल्या कोयराचे राशीन लिपयलेल्यान 7 वर्सां ती इमास तशीच लिपोवन उरली. पूण झूज जमतना ह्या इमाजीचो उडास कोणायकी आयलो ना. कोवेंताचेर विचित्र आनवारां एका फाटल्यान एक येताना फ्राद सिरिलाक हे इमाजीचो उडास आयलो आनी ताणें सोदना करतना इमास साक्रिस्तीच्या कस्थळांत मेळ्ळी. आदल्या भक्तीपणाची रिवाज वडिलांक कळोवन परत देवासांव सुरवातलें. तूं म्हाका कितलो चड मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ही जावन आसात उतरां फ्राद सिरिलाक ध्यानावेळी बाळूक जेजून म्हणली. उतरां तिकीत बाळोकान आपणा सरशी आयिल्ल्या हर एकल्यांक बेसावांनी भरलें. थंय सुरवातलेलें देवासांव 1945 इसवेंत बेल्जियमतावन आयिल्ल्या कार्मेलीत मिशनरी मुखांतर आमच्या मंगळुराक येवन पावलें. तेन्ना ससवाच्या खाणा भशेन किर्लाल्लें देवासांव आतां मंगळूर मात न्हय हेर जायते कडेन पावलां म्हणल्यार हांगा जमल्ली आमीच साक्ष. 1954 इसवेच्या मार्च 18 तारखेर ह्या गुड्यार कार्मेलितांचें कोपेल आनी कोवेंत आशिर्वचन जालें आनी दुसरे दिसा सकाळीं मार्च 19 तारखेर सांजुजेच्या फेस्ता दिसा मिसा सांगाता प्रागच्या जेजू बाळकाचें
भक्तीपण सुरू जालें म्हणयत 1956 इसवेंत युरोपांतावन बाळका जेजूची इमास हाडयली. आज तीच इमास ह्या पुणशेताच्या दाव्याक प्रतिस्थापन केल्ली आसून भक्तिकांक भोव मोगाचें आनी भक्तीचें केंद्र जावंक पावलां. 1965 इसवेंत थोड्या भक्तिकांनी कोंकणींत बाळका जेजूच्या मनाक एक धाकटुलें मागणें छापून परगटले विशीं दाखले आसात. आतां आसचे बाळूक जेजूचे पुणशेताचे बांदप बिस्प देवादीन बाजील सुजानी जानेर 11, 1996 इसवेंत आशिर्वाचन केलें. ह्या कार्मेल गुड्यार बाळूक जेजूचें मंदीर आसपासच्या लोकांक मात्र न्हय पयशिल्ल्यांकी भक्तीपणाचें केंद्र जालां. हर एक ब्रेस्तरा 9 मिसां आसून बाळूक जेजूच्या नोवेनां चलतात आनी सगळो दीस मागण्याचो बोवार आसा जाता. ब्रेस्तरा मात्र न्हय आसता, हेर दिसांनी बावार्थी लोक हांगासर एक भेट दिवन थोडो वेळ मागण्यांत करसून कार्मेलीत फ्रादितावन आत्मीक, लौकीक आनी मानसीक मार्गदर्शन जोन आनंदान फाटी परतुची निजायकी दादोसकायेचें. एका सुत्रान सांगचें तर बाळूक जेजू आपणासरशी येवच्या सोमेइस्तांक जात, कात, धर्म आनी प्राय लेखी नासता उबारिल्ल्या आपल्या हातांनी बेसांवाचो शिवर वता. बाळूक जेजू ह्या पवित्र जाग्यार आसून ताच्या पवित्र नांवाक आराधन करचें भाग आमकां सोमेस्तांक लाभयल्ल्याक आज अर्गां दिवया. लुकाच्या वांजलांत विंचलेलीं उतरां. तो जालो मानवालो, जणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. आयच्या ह्या फेस्ताचो संदेश जावन आसा. ह्या संदेशाकाल तशेंच फाटल्या 9 दिसांनी नियाळ केल्ल्या हेर संदेशा बराबर बाळूक जेजूच्या मनशापणाचे वर्ते मिस्तेर व्हडा दाबाज्यान संभ्रमूंक आज आमकां वर्तो अवकाश लाभला. ताचें बाळपण आमी आज वाखणुया. देवाचे कुशीक काल जावन ह्या संवसारांत बागेवन कुटुंबाची देख दिवन जणवायेन आनी प्रायेन वाडलेलो तो आमकां सोमेस्तांक प्रेरणान भरूंक खुरपेन आनी आशिर्वादांनी नेटोव म्हूण जाव आमचें मागणें. भोवन आनी भयणीनो, परत्यान तुमकां एक फावटी ह्या वार्षिक फेस्ताच्या दाबाजेक मिसाक आमी स्वागत म्हणटा. जेजू मानवल्लो जालो, प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो. हो फेस्ताचो संदेश आमी घेतला आनी फाटल्या 9 दिसांनी नोवेनाच्या वेळार जेजू बरी आमी कशें वाडयेत, जेजू बरी आमी प्रबुद्धपणाक कशें पावयेत म्हणून नियाळ केला. आनी आमी समजून घेतलें आमकां जेजू बरी वाडच्याक एक मिसांव आसा आनी तें मिसांव आमच्या जिवितांत जण एकल्याच्या मिसांवा प्रमाणे जिवच्याक देवाचो आदार आमकां गरज आसा. ही कृपा आज विशेश जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. आनी हे मिसाचें बलिदान सर्व स्वयंसेवक पासोत, दानी पासोत आनी विशेश जावन भुरग्यां आनी हांगासर जमलेल्या तुमच्या भक्तिका पासोत भेटोवचें जावन आसा. भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेवया. प्रवेश गिता मुखांतर
या मिसचे प्रधान याजक अधिक मनधिक दोतोर फ्रांसीस रावो शिवमोगा दिवसीचे गोवळी बाप आल्तारीत येवशी मेटां काडटना आमी सगळां उबी रावया आनी तांकां स्वागत करया. एका मोनाने एका अन्यात वर्ग बलिदान
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो. बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आनी जेजू जाणवायांत वाडलो आनी मनशाक आनी देवाक मानवलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे आमकां समेस्तांक एक आपोवणें, हो एक संदेश. आमी प्रायान वाडटा, कुडीन वाडटा, तरीपणी देवाक आनी मनशाक मानवचे तसले व्यक्ती जावन जियोंक आमी सबारपोटी सुकून पडल्या. त्याच खातीर आमचें पातक आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बगेवन सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सर पातकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वसता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोसी जावंक
आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान मनशाक आपल्या सरक्यासो रचलो. देवाच्या सरक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतरळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेल्ल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. देवाचे उतर हें, तुझे दंशास पळताती शांती जियेता. तुझे दंशास पळताती शांती जियेता. तुझे दंशास पळताती शांतीन जियेतात. ती केदीन सादलून पडना. तुझे कायदे आनी नियमा हांव पाळटा. सर म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार आसात. तुझे दंशास तुझी विधी नियमा शिकयतात. देखून मुझे ओण तुझी स्तुती गाव. सर तुज्यो आज्ञा नितीस्यो देखून मुझी जीभ तुझी उतरावर न्हू. तुझ्या तारणा कत्रे गुण आसा सर्वेस पोरा. तुझे धर्मशास्त्र मुजो आनंद. मुजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका सांबाळतलो. तुझ्या धर्मशास्त्रा वरवीं म्हाका आदार मेळ्ळो. तुझे दंशास पळताती शांती जियेता. तुझे दंशास पळताती शांती जियेता. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. ह्या पासून हांव बापा हुजीत सरपडून मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे भरीत संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणांत घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें बावार्थातावन तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं.
क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमची जिणेची पाळां रोंबू. मोगाचेर तुमची जिणेची बुन्याद पडूंक घट आसूं. समजणे वर्तो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेन आनी जेजू क्रिस्तातय महिमा जावं संततेचे संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक. आमीन. देवाचे उतर हे Alleluia, 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 Jesu Nazreta Cairo, Wite ponantang kato, Kalzao Cielo, Jesu Deva Kani Munsha, Manwalo Zalo, Ani Zanwain Brian Wadlo. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. लुका परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोनिया. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पळयत आत्मो दैवीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो. तो म्हजो पूत, म्हजो मोगा आसो. तो म्हाका भोव चड मानवाला. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका ख्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आनी तो प्रायेंत जाणवायेंत
वाडलो देवाक आनी मनशाक मानवल्लो. क्रिस्तांते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कोणी चिंते जाय हांगासर 2 संदेश आसात म्हणून. एक जाणवायंत वाडचें आनी पेल्याक आनी देवाक मानवून जियेवचें म्हणून. न्ही तर खंडीत जावन हे 2 संदेश न्हय, आसलो एकच एक संदेश जावन आसा. तो जाणवायंत वाडलो हे एक संदेश मात्र. कोणाक अर्थ जायना जाणवायंत कशें वाडचें म्हणलें तांकां विवर दिला. मनशाक आनी देवाक मानवून जियोवचें कितें आसा तेंच जाणवायन वाडचें जावन आसा. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, आमकां सोमेस्तांक दिल्लें आपोवणें जावन आसा. आमी सोमेस्तांनी जाणवायाचे व्यक्ती जाय म्हणजे देवाक मेसो जाय आमी आनी पेल्याक मेसोवन आमी चल जाय. म्हणजे 2 आमचे थंय हे संबंध समसारके आमी रुपीत करून दवरी जाय. एक देवा आनी आमचे मदलो, आनी एक आमच्या बगलेक आसलेल्या आमच्या लोकां संगी, आमच्या शेजाऱ्यां संगी, आमच्या कुटुंबां संगी. आनी हे दोनूय संबंध आमी सारके दवरले तर खंडीत जावन आमी जाणवायाचे व्यक्ती जाता. तर देवाक मानवचें कशें आनी मनशाक मानवून चलचें कशें. हांगासरी आमी चिंता 2 संदेश आसात म्हणून. एक देवाक आमी मानवून चल जाय आनी मनशाक आमी मनशा समाजांत आमी मानवून चल जाय म्हणून ना. असो एकच संदेश, देवाक मानवून चल. हे कोणाक अर्थ जायना तांकां विवर मनशा एक मनशा सारको जिये. देवा सारक्यान तूं जिये, कित्याक देवान तुका रस्त आसतना म्हाका आनी तुमकां सोमेस्तां रस्त आसतना ताच्याच सारक्याचो आनी ताच्याच सुरपायाचो जावन रसुल्लो जावन आसा. पोरण्या तेस्तामेंतान आमी पळयता देव आदांक रस्त आसतना, पयल्या मनशाक रस्त आसतना ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायाचो जावन ताका रसुल्लो. आनी उत्पत्ती ग्रंथान 2 अध्याय आमकां सांगता, सोम्यान देवान थोडी माती घेतली आनी मातयेंतावन एक आकृती केली आनी त्या आकृतीक त्या तसोच स्वास ताणें दिलो आनी तो जीव ओतनो जालो, तो उठून रावलो. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी 2 अंश घेवन सांगता आयल्या. एक सकला तावन आयिल्लें धूळ आनी एक वयर तावन आयिल्लें देवाचो स्वास. हे दोनूय सांगता मेळटा आसतना आमी वळख जाय आमकां 2 ओडण्यो आसात. एक वयर ओडची ओडणी ती सांव पावल सांगता की एक आमकां वयर आपयता तर आनी एक आमकां सकला देंवयता. सकला वेचेंगी वयर वेचेंगी तें आमचेर हुंदोन आसा. तेंच देवपणांत वाडचेंगी ह्या वस्तू संवसाराक, मातये संवसाराक आमी वचून पावो जाय म्हणून. आमी देवपणांत कशें वाडयेत, आमी मनशापण आमच्या थंय रुतां करून आमी देवपणांत वाडोवंक आमकां साध्य आसा. ती एक वाट मात्र, ती सोडून आनी एक वाट ना. आमी मनीस जावन जिये जाय तर एक व्यक्ती मनीस केदाळ जाता, एक व्यक्ती मनीस केदाळ जाता. ಕನ್ನಡಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಸ ನಿನ್ನ ನೋವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ನಿನ್ನ ನೋವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಪರರ ನೋವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. तुझी सुदूक तुका कळली तर तू आणखी जिवंत आसाय म्हणून अर्थ. मेल्ल्यांक दूख जायना. तुजी दूख तुका कळली तर तू आणखी जिवंत आसाय म्हणून अर्थ. पेल्याची दूख तुका समजली तर तू मनीस जालोय म्हणून अर्थ. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनीस जाय जाय तर पेल्याची दूख आमकां समज जाय, पेल्याचे कश्ट आमकां समज जाय आनी त्या कश्टान आमी केन्ना भागीदार जाता तेन्ना आमी मनीस जावन जियेता.
तेन्ना आमी देवपण आपणायता, देवाच्या सर्क्याचे आनी सुपायाचे आमी जाता आनी बुद्धवंतकायेन त्या देवान दिलेल्या जणवायेंत आमी जियेता म्हूण सांगयेत. तर सोम्यान कितें केलें? सोमी जावन आशिल्लो संपूर्ण देव आनी संपूर्ण मनीस. तो मनीस जावन निमाणें एक दीस देव जाल्लो न्हय. दोनीय ताचे थंय संपूर्णायेचे आशिल्ले तरी तो संपूर्ण मनीस जाल्लो आनी तो एक मनीस जावन जियेल्लो. कसो तो जियेलो पळया ताची जिणी. ल्हान भुरग्यांक ताणें सांगिल्लें, ल्हान भुरग्यांक म्हजे लागीं सोडा, तांचें जावन आसा सर्गीचें राज म्हूण ल्हान भुरग्यांक सांगता घेवन तांकां ताणें आशिर्वादीत केल्लें. देवपणाचें लक्षण सामान्य दोळ्यांक आमकां दिसचें मनशापणाचें लक्षण, पूण हें जावन आसा देवपणाचें लक्षण. एका भुरग्याक लागीं घेवन जुदेव कुळयेंत, जुदेव समाजेंत भुरग्याक लागीं घेवन ताका आशिर्वादीत करचें बापायन म्हळ्यार तो मुजस म्हूण वळखून घेवचें. त्याच खातीर एक भुरगें जल्मत आसतना ताच्या पयलें व्हरून दिवचें आसलें त्या बापायक. बापायन तर त्या भुरग्याक स्विकार केलें आनी आशिर्वाद दिलें. ताचो अर्थ जावन आसा हो पूत म्हजो म्हणून, हाका हक्क आसा, म्हज्या आस्तीचेर मात न्हय, ताका जियोवचें हक्क आसा आनी जियोवंक हांवें अवकाश करून दिवंक आसा. तर मनशापण आमी दाखय जाय तर आमी अशें दाखय जाय. पेल्याक भुरग्यांक आमी सांगाता घे जाय, म्हणजे आमच्या पेल्याक आमी सांगाता घे जाय, ते म्हजेच म्हणून आमी वळखून घे जाय. मनीस जावचें कशें? कोणेंय तुका फातरावंक ना, कोणेंच तुका शिक्षा लावंक ना, हांवें तुका शिक्षा दिवचो ना. सल घरा, पातक करिनाका. तर बोगसाणें केन्ना आमी पेल्याक दिता तेन्ना आमी देवपण दाखयता, तेन्ना आमी मनीस जाल्या म्हणून अर्थ. त्याच खातीर ताणें कुर्शार्थांत सांगलें, बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात तेच जाणात, तांकां बक्षी म्हणून. तें मनशाचें उतर तरी देवपण दाखयता. तांकां बुकेन फाटीं सोडिनाकात. तुमचे लागीं कितले उंडे आसात, कितल्यो माशल्यो आसात त्योच पुरो. तांकां बुकेन फाटीं धाडिनाकात, घरा धाडिनाकात. कांय पुणी तांकां खावंक दिया. हें मनशाचें उलोवणें, खावंक दिया म्हूण सांगचें, तरी पुणी देवपण दाखयता आमचे थंय. केन्ना आमी पेल्याक जेवण दिता, खावंक दिता, तेन्ना आमी देवपण आमचे थंय आसा म्हणून दाखोवन दिता. त्याच खातीर मातेवाच्या वांजेलांत 25वा अध्यायांत आमकां स्पश्ट सांगलां, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोवंक दिलें, हांव उक्तो आशिल्लो म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव बंदींत आशिल्लो आनी पिडेंत आशिल्लो म्हजी भेट केली. केन्ना तुमी ल्हानांच्या ल्हानांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. केन्ना आमी पेल्याची बूक थांबयता, केन्ना आमी पेल्याक न्हेसोवंक दिता, तेन्ना आमी मनशापण दाखयता न्हय, देवपण आमचें थंय आसा म्हणून दाखयता. देवा सारकें आमी जियोवचें म्हळ्यार तशें. मोगाच्या भावनान भयणीनो, त्या जुदेवांच्या काळार कुड्ड्यांक आपडचें आनी वचून त्या खोडकारांक आपडचें म्हळ्यार ताकाच ताणें समाजांतल्यान भायर करचें म्हणलो अर्थ. कित्याक ह्या लोकांक कोणूच आपडनातलो. तरी पूण सोम्यान तांकां पयस जावन गूण केल्ले न्हय, तांकां आपल्याच हातांनी आपडन तांकां गूण केल्लें. मनशाचो गूण जावन आसा. खंयसर कश्ट आसात, खंयसर संकश्ट आसात, खंयसर बेजाराय आसा, खंयसर दूख आसा, थंय वचून आमी केन्ना तांचें दूख पुसून काडटा, केन्ना तांकां आपडटा, केन्ना तांचे घाय आपडटा, तेन्ना आमी सोम्याक वळखता. तोमासाये, हात तुजो घे आनी घाल म्हज्या कडवळान, म्हजे गाय पळय आनी तुजें बोट लागय. केन्ना पेल्याच्या गायांत आमी बोट लागयता, केन्ना आमी त्या कश्टांत आशिल्ल्यांच्या कडवळाक हात घालता, तेन्ना आमी मनीस जाता, तेन्ना आमी देवपणांत वाडटा. मोगाच्या भावनान भयणीनो,
देवपणान वाडचें एका दिसाचें कार्यक्रम न्हय, तें एक लांब कार्यक्रम. पूण देवपणांत वाड जाय तर एक उडास दवरूंक जाय. आमी देवा सारके जाय जाय तर खंडिसावनी आमी देवा सारके जाय जाय. आमच्या साधनान न्हय, देवाच्या आशिर्वादान, देवाच्या कृपेन, सोम्यान दिल्लें तें आमकां विशेश देणें. आमी देवा सारके जिये जाय म्हणून आनी देवपणांत ताच्या सरक्याचे आनी सुरपायाचे आमी रसले, त्या सरक्यांत आनी ताच्या सुरपायांत आमी वाडत जाय म्हण जावन आसा आमकां दिल्लो संदेश. तर आमी 3 फुलांची तुमकां आज वळख करून दिता. 3 फुलां आसात तुमकां समेस्तांक वळख आसली फुलां ती. एक सळक, तावरे सळक, आनी एक सूर्यकांती, आनी तिसरें जावन आसा कॉटन रोज म्हणटा हांव. पयलें जावन आसा सळक. सळक पळया, सूर्य सकाळीं उदेत आसतना तें सळक आपसेन्स पाकळ्यो सुटयता आनी फुलोवन रावता. खंयसर सूर्य उदेलो थंयसर सळक आसलें तें फुलोवन रावलें. आनी तशें जाय जाय आमचें जिवन. सोम्याक आमी पळयलें तर आमचें जिवन फुलतलें आनी आमी सोम्या संगी एक जातले हांव, सोम्याक देखूंक शकतले हांव, आनी तसो परिणाम जावन आमचें जिवन फुलतलें. आनी एक फूल आसा सूर्यकांती. त्या सूर्यकांती पळया, ते सकाळीं सूर्य उदेत आसतना थंयसर पळोवन आसता आनी फुलता. दनपार जातना ते वयर पळयता, त्या सुर्या सांगाता हरी एक मेट चलता. सांजे तें अस्तमत्याक पावता आसतना अस्तमत्याक गुंता आनी थंयसर पळयता, कित्याक सूर्य थंय आसा. एका कुशीतावन आनी एका कुशीक सूर्य गुंत आसतना ताच्या सांगता मेटांक काडटा सूर्यकांती. तितलें मात्र न्हय, ताच्या सांगता चलचें मात न्हय, सुर्या भाशेनच ताची आकृती जाता. पळयात ती एक सूर्यकांती पळयत आसतना सुर्याक पळयल्या बरी, सुर्याचेंच रूप आपणा थंय एक करून घेता आनी तें जावन आसा. आनी एक न्हय सुर्याक पळय जाय, आमकां सूर्य असो एक सोमी जेजू क्रिस्त, न्हय आमी त्या सुर्याक पळय जाय आनी फुलां जाय, ताच्या सांगी हरी एका मेटान मेट आमी चलत जाय. आनी तें जावन आसा आमी देवा सारकी जावची वाट. आनी तिसरें फूल जावन आसा अती गुंडायेचें फूल. हें आमी सांगता कॉटन रोज म्हणून, कापसा गुलाब. हो कापसा गुलाब सबान आमी पळयला आमच्या तोटांनी आसचें, फुलां तोटांनी आसतात. आनी सकाळीं पळयत आसतना तीं धवीं फुलां, स्नो वायट धवीं फुलां, आनी सुमार एक 10 वरां पळया तीं कलर बदलितात. आनी दनपार जाता आसतना तीं पिंक कलर जातात. सांजे पळयत आसतना तीं तांबडी जाता, संपूर्ण तांबडी. सुर्याक पळयलें मात्र न्हय, सुर्याक पळोवन फुलयल्लें मात्र न्हय, सुर्याची किरणां आपणा थंय एकठांयता, आपणा थंय एक करता आनी आपणाकच रुपांतर करता. सुर्या भाशेन तें जाता, तांबडें जाता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सोम्याक पळय जाय, आमी फुलां जाय ताका पळोवन, न्हय फुलां जाय मात ताच्या सांगता हरी एका मेटान मेट चलत जाय, तितलें मात्र पावना. सोम्या बरी आमी रुपांतर जाय जाय. आमी हरी एकल्यांनी सोम्या बरी जावंक जाय. आनी सोम्या बरी जावचें केन्ना आमी आकाशची वाट एकच जावन आसा, खुर्साची वाट. आनी ती वाट आमी सारकी समजूं जाय. त्याच खातीर हांवें पयलीं उल्लेख केल्लो, सोम्यान आदवांक रचता आसतना कशें रचुल्लो गी म्हणून. ताका मातयेंतावन रचलो आनी ताचो स्वास ताणें दिलो. आमी खंयसर वचून पावो जाय, आमी स्वासाक वचून पावो जाय या मातयेक वचून पावो जाय, तें आमचेर होंदून आसा. आसलो एकलो ग्रेस्त मनीस पितांबर वस्तू तो न्हेसतालो, दिसान दीस फेस्तांनी तो गम्मत मारतालो. ताच्या गेटी लागीं आसलो दुबळो भिकारी लाजरस. आनी एक दीस लाजरस मेलो आनी आंज बडव्यांनी ताका उखलून घेवन अब्राहमाच्या बगलेक बसयलो, जेवणाक बसयलो.
कित्याक ह्या संवसारी आसतना ताका जेवण मेळोंक ना. देवाचेरच फाती न्ही ताची जावन आसली, त्याच खातीर ताचें नांव लाजरस म्हूण दिल्लें. लाजरस म्हळ्यार सोमी तुका पोसता म्हणलो अर्थ. गॉड प्रोवायड्स. सोमी तुका पोसता म्हणलो अर्थ लाजरस. आनी सोमी ताका पोसतालो आनी त्याच खातीर तो मेल्ल्या वेळार आंजबुड्यांनी ताका उखलून वयर व्हेलो आनी तो अब्रामाच्या संगता जेवणाक बसलो. आनी एक दीस तो ग्रेस्त मनीसय मेलो. आनी कितें जालें, पवित्र ग्रंथ आमकां सांगता की ताका मातयेन पोंद दवरलो म्हणून. कित्याक तो सकला पळोवनूच चलतालो. मातयेचेर ताका आशा आसली, मातयेचेरच फाती न्ही ताची आसली. ताचो विश्वास जावन आसलो त्या मातयेचेर. आनी त्या मातयेचेर कितें बेळें तें पिकता ताचेर तो संतोश पावतालो. आनी मातयेक पळोवन नासलो तो, मातयेचेरच विश्वास दवरून नासलो तो मातयेक फाटीं गेलो. स्वासाचेर विश्वास आपलो विश्वास दवरून नासलो तो त्या स्वासाक वचून पावलो. तर आमी खंयसर पावूं जाय. सोम्या जेजू क्रिस्ताक त्या कालवारीचेर कुर्सायत आसतना एकल्याक उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक दोगां सोरांक थंयसर उमकळायिल्लें. आनी एकलो म्हणालो तंतलो, तूं सकला देव आनी आमकांय सकला देवय. तूं मनशा पूत तर तुकाच तूं वांसय आनी आमकांय तूं वांसय म्हणून तूं सकला देव म्हणटा. आनी ताका सोम्यान जबाब दिली ना. आनी एकलो म्हणालो, सोम्या तूं सर्गराजान पावता आसतना म्हजोय तूं उडास कर. आज तूं म्हज्या सांगाता भुमी वैकुंठांत, त्या वैकुंठांत तूं आसतलोय. टुडे यू विल बी विथ मी इन पॅराडायज. म्हज्या सांगाता तूं आज वैकुंठांत आसतलोय. मोगाच्या भावानान भयणीनो वैकुंठ कसलो तो भुमी वैकुंठ. खंयसर आदवाक आनी येवेक वचून सांगलें, तुमी सक्कट झाडांची सक्कट रुखाची फळां खावयेत, पूण मोदगात असलेल्या ह्या रुखाची फळां खावंक नजो म्हणून. मोदगात 2 रूख आसले, एक जीव दिवचो रूख आनी एक समजणी बरें आनी खोटें कितें म्हणलें समजणी दिवचो समजणेचो रूख. ट्री ऑफ नॉलेज आनी ट्री ऑफ लायफ. ताणें खाण केल्लें तें फळ जावन आसा तें खंयचें बरें आनी खोटें म्हणलें सांगून दिता. त्या जणवायाच्या त्या रुखांत ताणें केल्लें जावन आसा. त्या जीव दिवच्या रुखाक तांकां हात लावंक सोडूंक ना. ताणें आनी एक रुखाक हात घालून खावन संपूर्ण सारकें शाश्वत जिवोवचे पयलें हांवें तांकां भायर घाली जाय म्हणून सर्वेस्पर तांकां भुमी वैकुंठांत भायर घालता. तर एका रुखाक मात्र ताणें हात घालुलो. आनी आज सोमी सांगता ह्या स्वराक, तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलो. यू विल बी विथ मी इन पॅराडायज. म्हणजे तुका आनी एक रुखाक हात घालूंक आज तुका अवकाश आसा. आनी तो रूख जावन आसलो त्या तोटांत आसलो मदलो रूख. आनी त्या तोटांत मदलो रूख जावन आसा तोच. आनी ताचेर एक फळ आसा. त्या आवयन एका आवयन सकला काण केल्लें आनी एक आवयन त्या रुखाक फाटीं दिल्लें. आनी तो जावन आसा तें जावन आसा फळ तें उमकाळचें. कोण म्हजें मांस खाता तो ससनाक जियेतलो, तो मरोसनो. तुमचे पुर्वज मान्ना केलें आनी तो मरोन गेले. पूण कोण म्हजें मांस खाता ते खंडीत मरचे नात, शाश्वत ते जियेतले. तें जावन आसा तो जावन आसा उंडो, थंयसर उमकाळून आसा तो. आनी तें जावन आसा फळ जीव दिवचें फळ. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी खंयसर पळोवन चले जाय. आमची जिणी आमी ह्या मातयेचेर कंसयली तर आमी मातयेक पावतले. हांव एकादा आमच्या जिवनांत हर एक दीस आमी थंयसर वयर आसलेल्या त्या स्वासाक आमी फाती येवन त्याचेर विश्वास दवरून त्या स्वासाचेर आमचो विश्वास दवरून आमी चल्ल्या तर आनी त्या स्वासाक वचून पावतले. आमी वयर वचून पावतले. अशें मात्र आमी देवा सारके जावयेत. आमचें मनशापण आमी दाखय जाय, तातूंत आमी वाडत जाय. आनी अशें आमी एक दीस सोम्या सांगता ताच्या देवपणान संपूर्ण भाग घेवंक फावो करीत. असलें भाग आमकां समेस्तांक फावो करून दी. आनी विशेश रितीन आज जेजू बाळकाक आमी मान करता. तो बाळूक जावन आसलो निसायकी जीव दिवचें फळ. कित्याक तो बाळूक जल्मल्लो बेतलेहम म्हणल्या कडेन. बेतलेहम म्हळ्यार उंड्याचें घर म्हणून अर्थ. तो उंड्याच्या घरान जल्मल्लें तें बाळ ताका कवणेर दवरलें. कवणेर भुरग्यांक दवरिनात. कवणेर दवरचें खाण. कित्याक तो जावन आसतलो फुडें खाण. कोण म्हजें मांस खाता तो जियेतलो म्हूण सांगलें तोच जावन आसा. तेंच जावन आसा आमकां खाण. आनी त्याच खातीर ताका जल्मल्या तक्षणा
डायनींग टेबलाचेर दवरलें कवणेचेर दवरलें. असल्या भुरग्याचें असल्या बाळाचें आज आमी फेस्त आचरण करता आसतना आमकां सुमेश ह्या भुरग्यांक देव आशिर्वाद दिवं दी. त्या बाळा सारकीं ही बाळां वाडोवन दीत आनी सोम्याचे मांस आनी रगत सेवल्ले आमी सुमेस्त सोम्याचे बाळां जावन आसात. आमकांय हें भाग फावो जावं दी म्हूण सोम्या लागीं मागया. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना दया करून उबी रावात. सोम्यान सांगली ती उतरां मागा तुमकां मेळटलें म्हणून ह्या उतरांचेर संपूर्ण विश्वास दवरून आमी देवा लागीं सोम्या लागीं त्या बाळका लागीं मागून घेवया. आमची जाप बापा आयक आमचे प्रार्थन. बापा आयक आमचें प्रार्थन. मोगाळा बापा मागता आमी आमचो पाप साहेब सर बिस्प साहेब आनी याजका पासत तुज्या उतराचे मणयारी जावन आसच्या तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी नेटय अशें तांचे जिवीत तुका मेसवाल्ले आनी सर मनशाक प्रेरण जावचे तसले जावं म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. पदवेदार बापा मागता आमी आमच्या रासकर बऱ्या पासत सर लोकाच्या प्रत्येक जावन विविध अडचण्यांक सामडलेल्यांचे उदरगते पासत वावरून शांती समृद्धीचे राष्ट्र बांदून हाडूंक कुरपा लाभय म्हूण मागता. प्रितीवन बापा मागता आमी संवसारभर विस्तारलेल्या कार्मेलीत ओर्द पासत जेजू बाळकाचे देवासांव विस्तारूंक एक बळवंत हातेर जावन तुवें तांकां वापरले आसता. ह्या देवासांवाचे खरें देवशास्त्र म्हणजे तुजो पूत जेजू सदांच तुजे मुखार एक धाकटुल्या भुरग्या परी कालतो आनी दानवीक जावन जियेल्लो म्हणसर आपल्या उतरान आनी नृत्यान समेस्तांक शिकोवंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. दयाळा बापा मागता आमी आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व आवय बापयनी आनी भुरग्यांनी झुजे मोरी आनी जेजूची देख घेवन आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा सर देन्या दातारा बाळका जेजूचे हे दाबाजीक फेस्त आसा करूंक आदार दिल्ल्या सोमेस्त पासत मागता. फाटल्या जायत्या दिसांतान वॉलंटियर जावन सेवा दिल्ल्या तशेंच उदार मनान दान दिल्ल्या सर दानीचेर तुजी विंचणार आशिर्वादां घाल. सर बरेपण तांकां तांच्या कुटुंबाक फावो कर. तांच्या फुडल्या सर येवजनाचेर तुजी विंचणार आशिर्वादां घाल म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. कणवळ्या बापा मागता आमी बाळका जेजूच्या सर भक्तिकां बसत बाळका जेजूचें भक्तीपण व्हडा मोगान आनी भक्तीन आदारून बाळका जेजूची आध्यात्मिकता आपणावन तुका आनी एकामेकाक मानवल्ली जावन वाडूंक आम्हा सुमेस्तांक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या खासगी आनी आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर विशेश रितीन आमच्या भुरग्यां खातीर मौनपणी आमी मागुया. मोगाळा बापा ही जावन आसा थोडींच आमची मागणी उतरांनी उसान सांगलेली आनी की सबार गरजो आमच्या काळजांनी गुपीत आसात त्यो तूं जाणाय. तांचेरय तुजें आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव त्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात.
म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आदतले बलिदान आपल्या मनाकडे मेळणे आमच्या नेक्या पवित्र देवा सर्वेच कोण मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दायळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन पासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपार दिसत्या देवाक वळखोन आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदारबारां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करस तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरून सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें आपल्या हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सशणे कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. Jezu tuझे मरण आम्ही संभ्रमता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सर्तेलें आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पजलीट मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मारये देवाच्या मये संगती भगवान दोमदुता आनी सोखळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार भापा सर्वंदनाने वैभव तुका सशनाच्या सशनाक. आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समज काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचे भरोशान अतिरेक्तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र भावतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोरमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूर कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूर कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सोरू बाकी तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली हांगासर धर्म भयणी आसात जाल्यार दये करून हांगासर या कुमगार वांटूंक आमकां कुमोग करा सिस्टर्स प्लीज हेल्प अस इन डिस्ट्रिब्युटींग कम्युनियन प्लीज आतां आमी पवित्र प्रसाद स्वीकार करता आनी ह्या संदर्भार आमी मौनपण सांबाळटले भक्तीपणान तुमी येवन कुमगार स्वीकार करचो आनी उपरांत वैयक्तीक मागण्यांत वेळ करचो Sisters, those who are present, please come. दिशेनिशेन पळोवन डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात जेजूक सेवच्याक आमी भक्तीपणी आमकांच तयार करया आनी ताका सेवले उपरांत भक्तीपणान ताका अर्गां दिवया
आमचे दोळे आमी दामप्या, निट्ट बसया. पवित्र येवकरिस्तांत जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमी फावो न्हय तरी ताणें आमचें काळीज ताचें बिडार केलां. उतरान तो आमचे लागीं उलयलो. गवळी बापाच्या नियाळा मुखांत्र आमच्या जिणयेक ताणें मार्गदर्शन दिलें आनी आतां ताच्याच कुडीन आनी रगतान आमकां ताणें पोसलें. कितली व्हड कृपा. देवाचो सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. हीं उतरां नोवेनाच्या वेळार आमी म्हणची. आज परत्यान ह्या पवित्र येवकरिस्ताद्वारे जारी जाली. फाटल्या दिसांनी ताणें आमकां कृपेन भरलें. बेसवांनी आमचें जिवीत नेटयलें. अर्थाबरीत शिकोवणेद्वारे आमच्या जिविताक लिसांवां दिलीं. अर्गां तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. ह्या दिसा ह्या फेस्ताच्या मिसान भाग घेवन ताका अर्गां दिवंक ताणें आमकां फावो केलें. फाटल्या 11 दिसांनी कसलेंच अवघड घडनासतना सर्व मंडावळ ताच्या योजने प्रमाणे ताणें चलोवन व्हेलें. अर्गां तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. कशी तूं जाणवायेन वाडलोय, प्रायेन भरलोय, देवाक आनी पेल्याक मानवल्लो जालोय आनी आज आमकां तेंच मिसांव दिवन तूं आपयत आसतना हे मिसांव आमच्या जिवितान जारयेक हाडूंक तुज्या कृपेन भर. आमकां, आमच्या कुटुंबाच्यांक, हांगासर आसच्या ल्हान भुरग्यांक, घरा हांतुळणार आसच्या मालगड्यांक, परगवान वावर करतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या शुभाम आशिर्वादांनी भर. आतां निमाण्या मागण्या खातीर आमी सगळां उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. ह्या तुज्या मोगाचे येवचणे पासून हो दिन वचनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासून उसारून सर्गार तुका सजनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे. दया करून बसात.
कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. जेजू बाळकाच्या ह्या उतरांचेर फात येवन फाटल्या 9 दिसाच्या नोवेनान भाग घेवन आनी काल फेस्ताचो पयलो दीस आनी आज परत इतल्या व्हडा संख्यान आमी हांगासर सांगाता जमल्या त्याच जेजू बाळकाक वाखाणूंक दिनवासूंक अर्घ पाठोवंक ताणें केले सर उपकारां खातीर. आनी ह्या फाटल्या 9 दिसांचो आनी फेस्ताचो संदेश आमी जण एकले जाणाव कशें जेजू प्रायेंत आनी जाणवायन वाडोवन सगळ्यांकी मानता तसलो तशेंच देवाक मानता तशें जियेलो गे तशें आमकां जण एकल्याक हो संदेश आज भुरग्यांचो दीस. तुमी आवय बापूय भुरग्यांक फकत संवसारी जाणवायन गिन्यानान वाडयल्या पावना पूण तांकां आत्मीक रितीन वाडोवंक वरती जबाबदारी तुमचे ते आसा. आनी जर तर तुमचें बाळ तुमचें भुरगें तुमकां मानता तसलें मान वता तसलें जालें सर खंडीत जावन तें देवाकी आनी सगळ्यांकी भोंवतणीच्या लोकांक मानता तसलें जावंक पवतलें. ताजे देखून ह्या दिशेन आमचें प्रार्थना तुमचें तें आसा. आनी ह्या दिशेन तुमी जर एकल्यानी आवय बापायनी प्रत्येक जावन तुमच्या भुरग्यांक वाडोवंक प्रयत्न करचे. तुमचीं भुरगीं सदांच जाणवायन वाडोवन आत्मीक रितीन वाडोवन देवाक तशें एकामेकां मानता तशें जावं. हांगासर जमलेल्या सर याजकांच्या बिस्पाच्या नांवी सर कार्मेल कुटुंबाच्या नांवी तुमकां जमलेल्या समेस्तांक आनी तुमच्या कुटुंबदारांक हांव बरें फेस्त मागतां. तोच जेजू बाळोक हांगासर आमकां हाडलेलो आज आमकां जण एकल्याक ताच्या कृपेन आनी बेसावांनी बरो. विश यू ऑल हॅपी पीस. गॉड ब्लेस यू. भोवन न्ही भयणीनो इतल्या व्हड संख्यान बाळका जेजूक मान करूंक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या बाळका जेजूच्या पुणशेताक मोगाचो स्वागत. 1947 इसवेंत कर्मेलीत फ्राद बेल्जियमांतावन हांगा येवन ह्या वेदी फाटल्यान आसच्या चापलांत बाळका जेजूचें देवस्थान तांणी सुरू केल्लें. आज ते खंयसर पावलां म्हणल्याक पयस पयस तावन आयिल्लीं तुमींच साक्ष. 1996 इसवेंत हें पुणशेताचें बांदप आशिर्वचन केल्लें आनी ह्या वर्सा 20 आनी 8 वर्सां संपतात. हांगासर आमी कर्मेलीत फ्राद सदां तुमच्या आत्मीक सेवेक तयार आसां. सकाळीं 9 तावन दनपाराच्या 12 वरां पर्यंत आनी दनपाराच्या 3 तावन 6 वरां पर्यंत जावं कुमसार वांजेल रजार कावन्सिलींग वाहन बेंजार आनी हेर आत्मीक सेवेक तयार आसां. ह्या सांगाता हांगासर देवशास्त्र शिकचे ब्रदर्स आसात. ह्याच म्हयन्यान सौगांक वोर्ड आसा आनी आनेकल्याक मेयांत. आमच्या पुणशेताचें म्हयन्याळें पत्र नमन बाळोक जेजू तुमच्या जण एकल्याच्या घरांत हें पावोजे आनी तुमी वर्गणीदार जायचे. हें पुणशेताचें यूट्यूब चॅनल कार्मेल किरण मिडिया तुमी ताका सबस्क्रायब जायचे आनी हांगासर जावच्या सर्व गणिताचे अपडेट्स तुमकां मेळचे म्हूण आमची आशा. आयच्या मिसाचे प्रधान याजक अदीक मन अदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोग्गा दियेसीसचे गवळी बाप 11 जाणां पैकी निमाणो जावन मूडबिद्रेन ते जल्मले. ह्या 11 जाणां पैकी 6 जाण याजक, 2 SVD, 2 जेजुईत आनी एकली धार्मीक माद्र. 1992 इसवेंत तांची वॉर्द आनी 1999 इसवेंत जेजुईत जावन शाश्वीत आंगवण्यो. बेंगलोरच्या आनेकल आनी कारवारच्या मुंडगोड असल्या मिसावट्यांनी दलित आनी आदिवासी जणां मदें ताणें काम केलां. ह्या शहराच्या प्रतिश्ठीत सा एलोशियस कॉलेजीचे रेक्टर जावनी ताणें मुखेलपण दिलां. 2014 इसवेच्या मे 7 तारखेर म्हणजे 10 वर्सां आदीं तांकां शिवमोग्गा दियेसीसचे गवळी बाब जावन कॉन्सेक्रार केल्लें. सर्वीस ऑफ फेथ फुलनेस ऑफ लायफ ह्या तांच्या ध्येयकाल ते शिवमोग्गा दियेसीसींत तांचो गवळीक वावर चलयते आसात. ह्या फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसाच्या संभ्रमान भाग घेवन आमचेर बाळोक जेजूची विन्सनार आशिर्वादां मागून धाडल्या तांकां तुमचे बाळोक जेजूच्या भक्तिकेचे नांवे आनी सर्व कर्मेलितांचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोविंदाचे वडील मनदीक बाब मेलविन डिकुन्ना आनी आमच्या कर्नाटक गोंय प्रांतीचे प्रांतीय वडिलाचे सल्लागार बाब अल्फोन्स ब्रिट्टो हांणी तांकां मान करून उडासाची काणीक दिचे म्हूण विनंती करता. तुमच्या ताळयांच्या शिवर आसोवें.
तशेंच ह्या मिसांत जायते जण कर्मेलिती याजक सैरे याजक धर्म भयणी हजर आसून आमचे खातीर तांणी मागणी भेटयल्यांत तांकां आमचे काळजांत दिनवास. फाटल्या दिसांनी देवस्तुतेन आदार दिल्ल्या सर्व धर्म भयणींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आसच्या आल्तार सेवा करच्या भुरग्यांक आज हे मीस भुरग्यां खातीर भेटयलेलें बाळूक जेजूचें फेस्त बाळकांचें फेस्तिवय. ह्या मिसांत भुरग्यांनीच आपुरबायेन आनी अंजाळ ताळ्यान गायन केलां. लितुर्जी चलोवन वेल्या हांतलीं सडताव वालेन्शिया आनी शेराच्या फिरगजेचीं भुरगीं ह्या सर भुरग्यांक तांकां तरबेत केल्ल्या कॉयर मेस्त्री सायमनाक आमी थँक्स म्हणटा. व्हडल्यान ताळयो पेटोवन ह्या भुरग्यांक आमचें अभिनंदन पाठोवया. ह्या फेस्ताच्या दिसा तशें नोवेनाच्या दिसांनी जायत्या कार्मेलितांनी तांची आत्मीक सेवा दिल्या. आमच्या प्रांत्याचे म्हणजे कर्नाटक, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र, कॅनडा, टांझानिया, इटली हांगा तावन ते आयिल्ले. ह्या आमच्या सर्व कर्मेलित भावांक प्रतीक जावन आमचे प्रांतीय वडील मनदीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा तांचे सोग सलाहदार हांकां आमी अर्गां पाठयता. जानेराच्या 4 तारखेर आमी ओज्यांच्या पुरशेवा मुखांत्र ह्या वार्षिक फेस्ताची सुरवात केली. हो एक चारित्रीक पुरशांव. इतलो लोक वजी हाडन शिस्तेन कोरडेल फिरगजेतावन हांगा म्हणसर पांय वाटून चलून आयल्या. ह्या वजेच्या पुरशेवान भाग घेतल्या तशें नोवेनाच्या तशें आईच्या दिसा वजी हाडन ह्या 11 दिसांनी दोनपाराचें भक्तिकांक जेवण वाडोवंक आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी आमचे मान बागायता. सदां सुमार 5,000 जाणांक हांगासर जेवण वाडचें सांगता. वेनलॉक आस्पत्रेंत पिडेस्तांक पळोवन आसच्यांक तशें गरजेवंतांक अशें सुमार 85 जाणांक आमी जेवण वाडलां. हें साध्य जालां तुमी हाडिल्ल्या वजा वरवीं. तुमकां परत्यान आमी थँक्स म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन सूचित केल्ल्या विशयांचेर शिकवणीदायक नियाळ दिल्ल्या सर्व याजकांक विविध फिरगजेतावन आयिल्ल्या तशें फिरगजे बायिल्ल्या कॉयर पंगडांक तशें इन्फेंट जीजस कॉयराक आमचे दिनवास. ह्या फेस्ता बाबतींत जायत्या दानींनी तांची दुडवा कुमोक दिल्या. सुमार 5,000च्या की चड दिल्ल्यांक आमी वाती वांटल्यो. आई वस्तू ल्हान आसूं वा व्हड आसूं ते प्रमुख न्ही, बदलाक दिवचें काळीज. हस्त्या तोंडान दिता तो दोडत्यान घेता म्हणटा देवाचें उतर. ह्या स्पिरितान उदार मन दाखयल्ल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. वात वांटतना कोण नातल्लीं तांणी मुखल्या दिसांनी ही मानाची वात दफ्तरांत घेवं येता. आमच्या कोवेंताच्या तशें पुणशेताच्या दफ्तरांत, स्टॉलांत, कोवेंताच्या पार्लरांत, नमन बाळूक जेजू कोंकणी म्हयनाळ्याच्या दफ्तरांत, कार्मेल किरण मिडिया स्टुडियोंत, यात्री निवासांत, पुणशेत नितळ करच्यांत, पुणशेता भायर सेक्युरिटी जावन कोवेंताच्या तोटांत वावर करच्या, कोवेंताच्या कुसनान वावर करच्या, तशें पुणशेताच्या सक्रिस्टीन वावर करच्या आमच्या सपोर्टिंग स्टाफाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ता विशीं मिडिया कवरेज दिल्ल्या राहुल एडवर्टायझर्स, सुमार 15 होर्डिंग्स घालूंक दान दिल्ल्या सिला एडवर्टायझर्स, कॅम्पसा भितर मिडिया कवरेज केल्ल्या कार्मेल किरण मिडियाच्या नायजिल आनी जॉन हांकां आमची अर्गां. त्या भायर पार्किंगांत, स्टॉलांत, मिसां काणगोवच्या तशें नमान बाळूक जेजू कावंटरांत हे आनी पळय वस्तू प्रदर्शनान कुमो केल्ल्या स्वयंसेवकांक आमचे दिनवास. ही वार्षिक परब बऱ्यान चलच्याक कोवेंताच्या हर पाद्रपान आनी ब्रदरान तांची देणगी दिल्या. तांकां वयसून दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळन बरें मुखेलपण दिवचें सांगता. सर्व संगती वेळार आनी वेवस्थीत रितीन चलचें बरें पळयलां. ह्या कोवेंताचे वडील मनदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना, सर्व याजक आनी ब्रदर्स तुमकां चियर्स. बाळूक जेजूचें देवस्थान कर्मेलितांत सुरू जाल्लें तें आज संवसारभर विस्तारलां म्हणच्याक तुमींच साक्ष. ह्या प्रांताचे बाळूक जेजूचें प्रमुख पुणशेत हें प्रांताच्या सकट भावांक घेवन हें फेस्त मांडून हाडूंक जावंक ना तरी तेगा भावांनी आमकां वर्ती सहाय दिल्ली आसा. बाब रिचर्ड मिनेझस, बाब जोसी सिद्धकट्टे आनी बाब मेल्विन लसरादो तांकांय आमचे दिनवास. आमी हांगासर आसचे कर्मेलीत फ्राद आमची आत्मीक सेवा दिता हांव तें करें आनी ह्यो जोण आसो भक्तीक हांगासर आयिल्ल्या वेळार तांकां आमची बागलां सदांच उक्तीं आसात. आमचें मुखेलपण आसा तरी हें पुणशेत आपणाचें म्हूण लेखून वावर करचीं जायतीं आसात. हांगासर वाडेनांत, समितीनांत हाणें हें करीचें तें करीचें म्हणचो दबाव ना. स्वखुशेन वावर करतल्यांची व्हड एक फौजूच हांगा आसा. आमचो आदार ही जावन आसात आमचो आदार आनी ह्या पुणशेताचे बळवंत खांबे. फाटल्या दिसांनी हांगासर वावर केल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज प्रत्येक जावन सर्व स्वयंसेवकांचो दीस
सकाळी आमी उठचे पयलीं ती हांगा आसात, आमी न्हिदोंक गेल्ले उपरांत ती घरा वतात. फाटल्या 11 दिसांनी तांच्या कामाक रजा घालून तांणी हांगासर वावर दिल्लो आसा. जावं पुरो इन्फेंट जीजस जेवण समिती, इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन, बाळूक जेजू कुटाम, सेक्युलर कर्मिलीत मेळ आनी हेर जायत्या सेवकांनी स्वयंसेवकांनी तांची सेवा दिल्ली आसा. हांकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन हर ब्रेस्तरा आल्तारीक पुलां दान दिवच्या तुलीप ह्या फेस्ता संदर्भी पुणशिता भितर तशें हांगा आल्तार धर्मात रितीन फुलांनी सुरुंगार आयल्या जनरल फ्लावर्स हाचो मालक फ्रँकलिन मोंतेरो, पुणशिता भायर बाळूक जेजूचे 2 अलंकारीक ग्रोट्टे, पुणशिता मुखार एक प्रवेश द्वार, बेसांव दिवचे कडेन एक ग्रोट्टो, वस्तू प्रदर्शनाक पगोडा, बाळूक जेजूच्या ग्रोट्ट्याचो अलंकार हे सर्व धर्मार्थ करून दिला लोबो एरेंजर्स हाचो मालक ऑल्विन लोबो आनी कुटाम. बँडाक स्पॉन्सर रावल्यान फिलोमिना मेरी पायस कुलशेकर, आल्तरीच्या वाजांक दान दिल्ले ॲश्ली लुईस उर्वा, एका दिसाच्या संपूर्ण जेवणाक आदार दिल्ले सुनील झेवियर आनी MP नोरन्ना, वजेच्या पुरशेवांक टॅब्लो करूंक 5 लॉरी दान दिल्लो रॉयडन रोड्रिगस बिकर्नकट्टे, जेवण वाडूंक आयदान दिल्ल्या रोड्रिगस कॅटरर्स, PL कॅटरर्स आनी डिलायट कॅटरर्स, कुजनाक वजी हाडूंक व्हरूंक वाहन दिल्ल्या संतोष मिनेजस बोंदेल, वेदी सजयल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स बजाल आनी सुनील पेरेरा वमजूर, वस्तू प्रदर्शनाक आनी हेर संगतींनी आमकां आदार दिल्ल्या तशेंच 20 दिव्यांनी आमचे पुणशेत सुरुंगार आयिल्ल्या बेन इलेक्ट्रिकल्साचो मालक बेनेट डिसिल्वा, सावंड दिला क्रिस सावंड्साचो मालक क्रिस्टी, LED स्क्रीन दिला मेल्विन, हांकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ನವೇನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾದ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಕದ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಊಟ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಯಸ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಶುಚಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಕೆಟ್ರರ್ಸ್ ಇದರ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಪೊಳಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಂಗಡ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. तुम्ही ताळयो पेट्टना कळटा जेवण कितलें रुचीक आसलें म्हणून. देव बरें करूं. आतां तुमकां मिसा उपरांत जेवण आसा, कोणीय गर्दी करची नाका. तुमकां सगळ्यांक पोट भरून जेवणचें तितलें जेवण तयार केलां. त्या देखून सावकास इल्लो वेळ घेवन तुमी सगळ्यांनी जेवण सुरू सेविचें म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. भोवन न्ही भयणीनो, आज हांगासर जायतीं भुरगीं आसात आनी हांगासर तुमी न्हय मात्र ह्या फेस्ताक रेतीर जावं दी, नोवेन जावं दी, तुमी धांवून येतात आनी आमी हांगासर कर्मिलीत आसा आमची सेवा दिवंक. पूण तकली पळया, पुरा प्राय जावन आमी मातेरे जावन आयल्या. न्ही तुमकां हांगासर आयिल्ल्या वेळार आनीकी बरी सेवा मेळची जाल्यार कोणाची गरज आसा? याजकांची गरज आसा. न्ही हांगासर याजकांची गरज आसा. ते याजक खंय तावन येतात? तुमचे तावन, कुटुंबा तावन. त्या देखून हांगासर तुमी येवची मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, एक याजक तुमचे तावन येवचे बरी पळया. तुमचे मदलो तुमचो पूत वा सैरो ह्या आल्तारी रावन हांगासर मीस बेडयत जाल्यार कितली आपुरबाय न्ही वय. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तुमचे तावन एक कर्मिलीत जावचे बरी पळया. खंडीत तें साध्य आसा. तुमी त्या दिशेन भुरग्यांक प्रेरण दिया आनी खंडीत जावन एक याजक तुमच्या घरांत हांवन उपजतलोच. आतां हांगासर मोठ्ठें आराधन आसा. त्या मुखांतर आमी हांगासरच्या भुरग्यांचेर विशेष देवाची आशिर्वादां मागोवन घेतले. जर तुमकां हांगासर आयिल्ल्यांक कांय तरी अडखळ जाल्या, आमी जाता तितली वेवस्था केल्या, पूण कांय तरी अडखळ जाल्यार तुमी आमकां बगसूचें. येवच्या वर्सा आनीक बऱ्या रितीन आमी वेवस्था करतल्या. हांवें म्हळें जेवण सगळ्यांक आसा, त्या देखून कांय गडबडी करनाकात. भुरगीं तुमच्या हातांत आसात, तांकां सांबाळा आनी जेवण स्विकार करून
तुमी पाठिंवेचे. आईच्या ह्या फेस्ता विशयंत येदोळसो गवळी बापांनी तांचो संदेश नियाळ वेळार दिला, पूण तुमकां उद्देशून 2 उतरां आतां तांणी आमचे लागीं उलयचें म्हणून तांचे लागीं हांव विनंती करतां. येदोळसो हांवें संदेश दिला. प्रसंग जालें, आतां अधिक प्रसंग. म्हाका शिवमोगा दिएसीजांत हांगासर ह्या फेस्ताच्या मिसाक आपयून ह्या मिसांत भाग घेवंक फावो केल्ल्या कोयंतच्या वडील जावन आसच्या अदीक मनादीक बाप मेल्वेन डिकोना हांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजेच नवी मिसाची सहभाटीन केल्ल्या सर येजकां नवी हांव तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे उल्हास पाठयतां, अभिनंदन पाठयतां आनी बाळका जेजूची सभार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर मागतां. येदोळसो देव आपणा विशयांत तुमकां सांगलें, पूण आपणाच्या घराक पावस मागलो. ओडणे तांकांय जाय, तरी पूण हांगा देवापणाची गरज आसा. आमच्या दिएसीजक बरगल पडला, खंडिसांनी आमकांय गरज आसात. तरणाट्यांनी तुमी मौन केलें तर खंडिसांनी तुमी पयस ना हांगासर गाठार आसा हांव, तुमी थंयसर येवन पावतल्यात. आमकां चेडवां भुरगीं जातात. सबार आमची कोवंतां आसा सिस्टरांची, सिस्टरांय उणी जावन आयल्यान आमकां सिस्टरांची गरज आसा. देखून चेरके भुरगे तुमी कार्मेलीत वता आसतना, दुसऱ्या दिएसीजींक वता आसतना खंडिसांनी शिवमोगा की 1-2 जण म्हणी हर एक वर्सा मेळ्ळे तर आमची दिएसीजी उद्दार जायत. चेडवां भुरग्यांकय अवकाश आसा, सबार कॉन्वेंटां आसात. दया करून उबी रावात. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. मान बघून आशिर्वाद घेया. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपल्या कृपेन बरो भरपूर आशिर्वाद दिवन आनी ह्या सगळ्या वर्सां सोर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळो. आमेन. तो सुदेव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो भरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोशणिकायेन वाडलेल्या प्रितीमोगांक पेटो. तो सुदेव तुमची कामां आनी सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलो. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिव आनी सदांच जिविताक तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवन सांगाता म्हणया, ए बो उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजेपांच्या इमाजे मरेफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून देत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. दय करून बसा.
Gesù Cristo रूपाले पोनश्चा नमो नमो सोडुंदरा Sacramentantam caraccia Namo Namo Gesù Cristo Undia rupali ponascha Namo Namo Sudundara Sacramentantam caraccia सर्गीन सो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देपूण लेपून तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायनार येवन तूं आमचें काण जाताय आमच्या मोगान बरून तुका समर्पिताय नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाले पोनाच्या जेजूक आराधन करना नमो कालचा मनांतल्यान भाव भयणीनो सोम्याची स्तुती करना आमी गावया Sacramentam caraccia नमो नमो जेजू क्रिस्ता Namo Namo Gesù Cristo Undia rupali ponascha Namo Namo Sudundara Sacramentam caraccia उंड्या रुपार आमचे संगी हाजीर आसच्या जेजू आम्हा सर्वांक तुवेंच या पुंतळाक हांगसर बोडून घेतल्याय अर्का जेजू या दणपरांच्या वेळार हांगसर ही भायली धाव आसा तरी सोम्या तुझ्या थंय मोगाच्या धावेन बरोवन आमी हांगसर आसा जेजू अर्का तुका आमकां तुझ्या मोगान हांगसर त्या मोगाच्या उबेन तुवें हांगसर बोडोवन घेतिल्ल्या खातीर सोम्या तुवेंच म्हळाय ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशेन येवंक सोडा तांकां आडाय नाका ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशेन येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात सोम्या आयच्या दिसा ही सगळी भुरगीं हांगसर तुझे समकार्या पुंतळार आसा जाय म्हणून तुजी खुशी जाली अर्का जेजू ह्या सकळ भुरग्यांच्या देण्या पासून हांगसर तांच्या हाजीरपणा पासून सोम्या त्या आवय बापायने त्या ल्हान भुरग्यांक तुजे सरशीन हाडले आनी शिस्सांनी तांकां पयस करूंक बेश्टायले पूण जेजू तुवें सांगलें तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा आनी तुवें सर्गींचे राज भुरग्यांत आस ह्या भुरग्यांचे म्हळे आनी सांगत आस तांकां मोगान आरावन आशिर्वादीत केले जेजू आयच्या दिसा हांगसर तांची आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक सोम्या हांगसर हाडून आयल्यांत तुवें तांकां आपली जाय आशिर्वादीत करी जाय जेजू तुजी दयाळाची दिश्ट या घडये या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत हांगसराच्या हर एका भुरग्याचेर तूं घालून आसाय सोम्या हांगसर जर आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक हाडून आयल्या जाल्यार एकाच उद्देशान तुवें तांकां आशिर्वादीत करी जाय आनी आशिर्वादीत करतलोय म्हणल्यार बरोवशान सोम्या ह्या भुरग्यांक ती हांगसर घेवन आयल्या सोम्या ह्या घडये आमी तुजी स्तुती करता आसतना हांगसरच्या हर एका बाळाक हर एका भुरग्याक तुका आमी समर्पिता सोम्या आमी ह्या दिसांनी ध्यान केलें तुवें नजरेच्या कुटपांत जाणवायेन प्रायेन आणि देवाच्या कृपेन वाढलोय त्या सक्तेन बापाच्या सक्तेन तू वाढलोय सोम्या हांगसरची हर एक भुरगे तुझ्या जाणवायेन वाडोवंक आसा
ती प्रायण वाडटा आसतना ती प्राय जावन आसा कुडीची वाडवळ जाता आसतना सोमी हर एका भुरग्यान बऱ्या भलायकेंत वाडोवंक आसा कुडीची आनी मानसीक भलायकेंत वाडोवंक आसा आनी कुरपेन वाडटाना सोम्या ती तुजीच जावन वाडोवंक आसा तुझे बरीच हर एका भुरग्यान जावंक आसा जेजू ह्याच खातीर सोम्या ह्या तोंडपळांच्या वेळार तुझे आशिर्वाद मागून आमी तुझे समकार आसा सोम्या हांगासर आसच्या हर एका बाळाक तुका समर्पित हांव प्रत्येक सावन जी आवय बापाय आपल्या भुरग्यांच्या वायट सवयाद्वारे तुका गोळून आसा त्या भुरग्यांक तुका आमी समर्पित हांव सोम्या पवित्र चरित्रेन आमी साहित्य आयकले आसा प्रत्येक जावन थोड्या सांता सांतिनी जेणे तांचे आवय बापाय तांच्या भुरग्यां खातीर मागून आसली आणि तांच्या मागण्याचो फळ जावन त्या भुरग्यांचे जिवीत आशीर्वादीत जावन बदलले जेजू हांगासर आसात ही आवय बापाय सोम्या तू तांच्या भुरग्यांक तुझ्या बळवंत हातांनी उखलून धरतलोय तांच्या भुरग्यांक तू आरावन आशीर्वादीत करतलोय ती भुरगीं तुझे बरीच जाणवायेन प्रायेन आणि कुरपेन वाडोवन येता आसतना सोम्या आशीर्वादीत जाल्ली भुरगीं जायजे म्हणून तू आशेताय या भुरग्यांनी कोणेच वाट चुकोवन वसनासतना तुझे तावन पयस वसनासतना कुटुंबा तावन पयस वसनासतना बगार सारक्या वाटेन चलोवन आशीर्वादीत जाल्ली भुरगीं जायचे म्हण तू आशेताय जशे कुंभाराच्या हातांत ते आयदान सोबित रूप घेता हे कुंभार आयदान करता आसतना ताका फुडकुरें रूप दिना बगार सोबित रूप बऱ्यांतले बरें रूप दिवंक तो आशेता तशेंच सोमी हांगासर अशी भुरगीं तांकां बरें सारकें लाभसे आशीर्वाद जाल्ले जिवीत सायजे तांचे जिविताचे सारकें तें रूप बरें जावंक आसा जेजू ह्या घडये हांगासर असच्या भुरग्यांक तुका समर्पित आसतना ज्या भुरगीं खंयच्या सकड अस्कत कांय कश्ट नासात सावन पुरो थोड्या भुरग्यांक थंय कठीण हट आसा कठीण राग आसा या जा भुरग्यांक थंय मानसीक रितीन अस्कत काय आसा या थोड्या भुरग्यांक समजूंक कश्ट जाता सारकी गिन्यान ना जेजू सकड ह्या भुरग्यांची अस्कत काय तुका समर्पित हांव तरी ल्हान ल्हान भुरगीं जावं पुरो व्हिडिओ गेमाक वळख जाल्यांत जावं पुरो सोशल मिडियाक सडीत जावन तातूंच मग्न जावन आसात वाची भुरगीं वायट पित्र पळोवचे या वायट सवया मादक द्रव्यांक वळख जाल्ली भुरगीं आसात जेजू तो सकड भुरग्यांक बरेंच नाय सोम्या बरेंच नाय ह्या घडये या सकड भुरग्यांक समर्पित आसतना कोण सकड असल्या अस्कत कायंत बांदपास आसात त्या भुरग्यांक जेजू सुटका सांगले तुजी आमी स्तुती गायता आसतना जेजू तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत तावन सोम्या तुजी सुटका ह्या भुरग्यांक लांब दे परत आमी गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाले पोनश्चा नमो नमो सुडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता सकड आमी व्हडा तळ्यान गावया भाव भयणीनो उंड्या रूपाले पोनश्चा नमो नमो सुडवंदारा सक्रमेंतांत आमचे हात सोम्यात आमी उबारया भाव भयणीनो या घडये तुम्ही उबारलेले हात या सोम्यात बेस्टेन्स उबार नाकात जशे मोयचेन ती फौज इस्रायल घरा झुजता आसतना सोम्यात हात उबारून दवरले तांकां जीक मेळ्ळी तशेंच ह्या घडये ह्या पुणतळार भाव भयणी तुवें उबारलेले हात तुज्या भुरग्यां खातीर जावं पुरो तुजे भुरगे वायट सवयांत आसात कश्टांत आसात समस्यांत आसात या विविधीच्या उणेपणां अस्कत कायांत आसात ह्या भुरग्यां खातीर तुमी हात ह्या घडये उखलून धरल्यात सोम्यात हात उबारा सोम्याची स्तुती आमी करया आनी ह्या घडये ही विशेष आशीर्वादाची सुटका ते जैत जावं पुरो खंयच्याय सलवण्याच्या बांदपासाच्या भुरग्यां आसात जाल्यार तांकां ह्या घडये
जशे मोइजेन हात उबारन सोम्या लागी मागता आसतना ती सुटका इस्रायल घरांक जैत लाभले तेच जैत या सकट भुरग्यांक लाभून येवन मागया सोम्याची स्तुती आमी करया हालेलुया 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 ओडा तळ्यान भाव भयणो सोम्याची स्तुती आमी करया हालेलुया 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 अर्गा तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 सोम्या जेजू ह्या घडये सकट भाऊ बहिणी तुझी स्तुती करता असताना तुझी विशेष सकट भुरग्यांक फावो जावन दी प्रत्येक जावन जी भुरगीं जिवितांत सलबोन निराशा अनुभव करना आसात जी भुरगीं विविधच्या वायटाच्या बांद पसत आसात तांकां सोम्या ह्या घडये सुटका जावन दी जैते बोन जावन दी तांचे जिवीत म्हूण मागता हालेलुया 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 जिंकोन दिमी घालना आसात उबे रावा सकली उबे रावा भाऊ भयणी हांवें थोडं सांगलें तुम्ही हांगासर आसात एकाच उद्देशान आयच्या दिसा सोम्यान तुमच्या भुरग्यांचे जिवीत आशिर्वादीत करीसे सोम्यान हर एका भुरग्याचे जिवीत आपणीचे म्हण तुम्ही हांगासर आसात जेजू ह्या घडये जशें त्या दिसा 2000 वर्सां आदी भाव भयणी त्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायनी जेजू जशी नाटता आसतना कितें केलें ताणें आरावन आशिर्वादीत केलें ह्या घडये तुमची भुरगीं तुमच्या बगलेन आसा जाल्यार या तुमच्या मुखार आसा जाल्यार त्या भुरग्यांच्या कांदार वा तकलेचेर तुमचे हात दवरा आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांच्या कांदार या तकलेचेर हात दवरा ती हांगासर आसा जाल्यार ना जाल्यार तुमची भुरगीं हांगासर ना जाल्यार तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा कित्याक तुमची भुरगीं तुमकां लागशिल्लीं मोगाची दोळे दंपा तुमची भुरगीं हांगासर आसा जाल्यार तुमच्या भुरग्याच्या खांदार या तकलेचेर हात दवरा भुरगीं हात जोडून रावा तुमची जर तर भुरगीं हांगासर ना जाल्यार तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा एक घडी भर दोळे धांपा भावा भयणी आयच्या दिसा सोम्या तावणो जें कितें तुज्या भुरग्यांक आशेताय ते मागा पयलें तुमची भुरगीं देव बिरांतेंत वाडोवन दी तुमची भुरगीं देव बिरांतेंत देवाच्या जाणवयेंत वाडोवन दी आनी ते दळा जें कितें बरें तें विसोंक ती सकतलीं वायटाची वाट ती धरची ना देखून तांकां बरें शिका बरो फुडार सगळें गरज आसा भाव भयण ताचें वर्तें जावन देव बिरांतेंत ती भुरगीं वाडोवन दी म्हूण मागा देवाच्या जाणवयेंत वाडोवन दी म्हूण मागा दोळे दंपून सोम्या लागीं मागा दुसऱ्यान भावार्था तावन ही भुरगीं पयस वसना जावन दी म्हूण मागा भावार्थी जिवितांत भुरगीं पयस वसना जावन दी म्हूण मागा तिसऱ्यान तुमच्या दोळ्या मुखार तुमची भुरगीं वायट सवयांक वायट इश्टगतेक वायटाच्या वशाक वळख जायना जावं दी म्हूण मागा चवथ्यान तुमची भुरगीं तुमच्या दोळ्या मुखार वाट चुकोवन वसना जावं दी म्हूण मागा तुमची भुरगीं जें कितें बरें आसा तें सदांच विंसच्या खातीर सोम्या लागीं मागा भाव भयणी आवय बापाय जावन तुमच्या भुरग्यांक आशिर्वादा मागचे हक्क तुमकां आसा देखूनच तुमच्या भुरग्यांत कसली पिडा शिडा आसा जाल्यार कसली ती पिडा शिडा आसा जावं पुरो भाव भयणी तुज्याच हातांनी तुझ्या भुरग्याक तूं मागता आसतना सोमी ह्या घडये गूण करता जावं पुरो गूण करता जायते पडी तुवें ह्या भुरग्या खातीर मागलां जावं पुरो पूण ह्या घडये सोम्याच्या हाजीरपणांत रावून सोम्या म्हज्या आतच आशिर्वादीत कर म्हज्या भुरग्या खातीर हांव मागोन आसा ताका आपूण गूण कर म्हूण मागा भाव भयणी मागा भावार्थान मागा कसली पिडा शिडा अस्कत काय तुझ्या भुरग्यातय आसा जावं पुरो कुडीची पिडा शिडा मानसीक अस्कत काय कसलें तें उडेपण जावं पुरो जिंकून वडिलां आसात तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा कालच एक स्त्री येवन म्हणाली फादर म्हज्या पुता खातीर विशेष ती मागा आमाल पिवन येता तोंड भायर येसय आनी एकली म्हणल्यार ड्रग्सांत आसा पूत भायर येसय भाव भयणीनो जेजू ह्या घडये तूं मागता आसतना भावा भयणी
तुझ्या भुरग्यांक सुटका दिता, सुटका दिता. आपोट जेसो म्हण मागया आमी, आपोट जेसो, आपोट जेसो. आपोड जेसू, वावरतान माग भाऊ बेणे, आपोड जेसू, सोम्याच्या समकार्या पुंतळार तू आसाय. आपोड जेसू, तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा, आपोड जेसू, आपोट जेसो. आपोड जेसू, जेसू या घडये ही आवय बापाय तांच्या भुरग्यां खातीर तांचे आथाणींच तांच्या भुरग्यांच्या माथ्यार खांदार दवर मात आसतना सोम्या तांच्या हाताने तुझी सकत जेसू त्या भुरग्यांच्या कुडींत प्रवेश जावदी. तांच्या आशीर्वादा तांच्या आवय बापाच्या हातात वारी जेसू तांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत प्रवेश जावदी. ही घडये मागता आसतना ती सोम्या कसली पिडा शिडा या भुरग्यांत आसा जाल्यार सोम्या तू आपूण गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, गुण कर जेसू. सुटका दी जेसू, सुटका दे जेसू या घडये हांगासरच्या सकट भुरग्यांक वायटाच्या बंदपासांतले सुटका जावदी सोम्या, सुटका जावदी जेसू. जायतीं जाणां भियांत आसा, निराशेच्यान आसात. तसल्या भुरग्यांक तसल्या निराशेत आवणो, सलवणेच्या भियांत आवणो, फियर ऑफ फेलियर असल्या बंदपासांत सुटका जावदी जेसू. धैर्य दी जेसू, धैर्य दी जेसू या भुरग्यांक. जिविताचे समस्ये, जिविताची सवालां फूड करूंक सोम्या या भुरग्यांक धैर्य दी. जे कितें बरें आसा तें विसूंक धैर्य दी जेसू. परत आमी गावया, धैर्य दी जेसू, 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 गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, गुण कर जेसू. परत आमी गावया, आपोट जेसू, आपोड जेसू, भुरग्यांचे शिकाप, भुरग्यांचो फुडार आपोट जेसू. त्या दैविक स्पर्शान तू आपोट जेसू, आपोड जेसू. हालेलुया, हालेलुया. भाऊ बहिणीनो, तुमचे भुरगे तुमचे हात तुमच्या भुरग्यांच्या कानार तकलेचेर आसूंदी सोम्याची स्तुती करा. हालेलुया आमी गावया, हालेलुया जेसू. हे सकट आवय बापाय ह्या घडये बाबार्थान तांच्या भुरग्यां पासून मागोन आसात. सोम्या तुझी सकत या सकट भुरग्यांक देवड येवं दी. सांगत आवय बापायक तू आपणो तांच्या भुरग्यांक समजून घेवंक सोम्या देणे आवय बापायक तू फावो कर. गुण कर जेसू, गुण कर हालेलुया, 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 हालेलुया. आवय बापाय हात काढा, सकट हात सोडा. या घडये तुमच्या भुरग्यांक कितें आशीर्वाद तुम्ही आशेतात ताचे खातीर मागा. कितें आशीर्वाद आशेतात ताचे खातीर मागा. भुरग्यानो, तुमच्या मम्मी डॅडी पासत, पप्पा मम्मी पासत या घडये मागा. कितें तुम्ही मागूंक ना जावं पुरो, पूण हांगासर जेजू समकार आसा हितूं. भुरग्या, तुझ्या मम्मी डॅडी पासत माग.
तांकां बरी भलायकी मेळचे खातीर, मम्मी डॅडी एकामेका मोगांत रावचे खातीर, मम्मी डॅडीक जायतीं वर्सां तुमचे संगत सुमयान सांबाळचे खातीर म्हाका तुमची मागणी ह्या घडये जेजू आयकता. तुमच्या आवय बापाय पासत मागा भुरग्यानो. Pray for blessings. Pray to Jesus that He may bless your parents, that He may grant them good health, that He may grant them peace of mind. भाऊ बहिण आमी सगळे सांगता तुजो मोग करता सोमिया म्हण गावया. सोमियान हर एकल्या की आमकां आपडला, आशिर्वादीत केला, ताच्या सक्तीन भरला. प्रत्येक हांगासरच्या हर एका भुरग्याक तो विशेष रितीन ह्या घडये आरावन आशिर्वादीत करता. जी भुरगीं निराशेंत आसात, सोलवणेच्या बियांत आसात, जी भुरगीं विविधच्या बांद पसंद आसात, त्या भुरग्यांक सोमिया घडये विशेष रितीन आपूण आसा. त्या सोमियाक आमी सांगया तुजो मोग करता सोमिया, तुजो मोग करता जेसू. तुझो मोग करता सोमिया, आमचे हात उक्ते धरया, सगळं आमी आमचे हात उक्ते धरया. अर्गा देता दुनिया, तुझो मोग करता तुका अर्गा देता, मुसो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता धणिया, तुका अर्गा देता तुजो मोग करता तुका अर्गा दिता. तुझो मोग करता तुका म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हजो सोमी म्हूण मानून, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सगळ सोमियाक एकाच ताळ्यान आमी उलो मारया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया सोमिया तुका ह्या घडये उलो मारून आसच्या. ह्या सगळ भुरग्यांक, ह्या सगळ तुज्या भक्तिकांक, सर भावार्थ्यांची तुझे आशीर्वाद, तुझे सतत धैर्य बळ फावो सामने. Bless the Hallelujah, 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 hallelujah. बाबा बहिणी, सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद आमी घेता आसतना ताच्या पवित्र हाजीरपणांत हांव ताचे आशीर्वाद सर्वांक फावो सावंदी, सर भुरग्यांक, सर काजरी जोड्यांक, प्रत्येक जावन जी कोण भुरग्यांचे देणे आशेतात तांकां फावो सावंदी. सो जायतीं जाणां काजरी जोडी भुरग्यांचे देणे आशेतात, ते देणे तूं तांकां फावो कर. जायतीं पिडेस्त भुरगीं आसात, विविध आस्पत्रेनी तीं आसात, घरांनी आसात, अंगविकल भुरगीं आसात, तांकांय जेजू तूं आपडव. सकड आवय बापायक तूं आपड. भुरग्यांक समजोनचें देणें तांकां दी, भावार्थाचें देणें भुरग्यांक दिवचे खातीर तूं तांकां आशिर्वादीत कर. आमची सगळीं कुटुंबां तूं आशिर्वादीत कर. तुज्या पवित्र हाजीरपणांत हांव तुजी आशिर्वादां सकड आमच्या कुटुंबाक फावो सावन दी. कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांक, प्रायस्तांक तूं आपड. परगांवांत अशा हर एका भाऊ भयणीक जेजू ह्या घडये तुज्या आशिर्वादां फावो सावन दी. प्रत्येक सावन
जी कोण विविधतेच्या कष्ट आणि समस्यांनी आसात तांकां जेजू तुजी हे घडये तुजी आशिर्वादा फौसावन दे, तुजी सुटका फौसावन दे. हांगासर आम्हा सोमेस्तांक जेजू ह्या घडये आशिर्वादीत कर आणि आमकां तुज्या बळवंत हातांनी सांबाळ. हर एका ह्या भुरग्याक जेजू तुजे तावन पयस वचूंक सोडिनाका. तुज्या बळवंत हातांनी तुज्या मोगांत तुज्या आशिर्वादांत सदांच सांबाळ जेजू आणि आमकां आशिर्वादीत कर. सुम्याचो आशिर्वाद आमी घेवया. Ora sacramenta sastangaman koruya purvilyatya rupam bodla novyo vriti adaryam solvon večja eskatvišļa bavartašim boldivjā zašem bapat tašem putan ulaslamim stutizam podvimojma sasna jekastaljan hasitam tukaj dogonč čas spiritan sama sami navartam. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रमेंत काळ तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आणि रास करताय ससनाच्या ससना.
भोवन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांक बाळका जेजूच्या फेस्ताचे सुभाशे दय करून जेवण थंय घुसपट गोंदळ करिनाकात सगळ्यांक जाय पुरतें जेवण आसा तुमी पूण शेता भितर बाळूक जेजूची आजपांची इमाज आसा थंयसर